नमस्कार इश्टानो. पेडण्या वाठारांत IPBन जो एप्रुवल दिल्लो आसा थीम पार्क, तेज्या संदर्भात आमी आनीक थोडी म्हायती गोळा केला RTI अंडर आनी आनीक खंयच्या खंयच्या माध्यमांतल्यान. तितूंतले जे आमकां दिसले की हे म्हत्वाचें आहा, लोकांक कळपाक जाय हें अशें चल्लां म्हणून, त्यो गोश्टी तुमकां आतां ह्या व्हिडियोंतल्यान सांगतलो. म्हत्वाचें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट कितें तो फाटल्या फावटी IPBची वेबसायट डावन आसलेली आमकां डिटेल्स चडशे कांय मेळोंक नासलेले, ते आमकां आतां मेळ्ळेले आसा. हो प्रोजेक्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन 7 जानेवारी 2023. प्रोजेक्ट कितें, मिनिएचर खंय मॉडल्स ऑफ नॅशनल हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स, म्हटल्यार आमचे देशाचे ताजमहल, कुतुब मिनार हेजे धाकटे धाकटे मॉडल हाडटले खंय आनी हांगा दाखयतले लोकांक. आनी आमचे गांवचे, देशभराच्या गांवचे प्रसिद्ध जे फोकलोर्स आहा पळय, ते डान्स बीन ते हांगासर तेंचे हे जातले, म्हटल्यार लोकांक प्रदर्शन करतले ते आनी लोकांनी थंय येवन मागीर खर्च करप, मे बी टिकेट विकेट आसतली, अशें कितें तरी तेंचो तो प्रोजेक्ट. तितूंतल्यातल्यान फाटल्या फावटी आमी सांगलेले की ही ब्रह्मा कॉर्प म्हणून जी कंपनी आहा ती अगरवालांची म्हणून. पूण आतां कळोन येता की ब्रह्मा कॉर्प जी आसा पळय ती ओरिजिनल कंपनी. आतां त्या कंपनीन JM टाउनशीप जी जयदेव मोदीची कंपनी आसा आनी जेणी जागो घेवन दवरलेलो, त्या कंपनी वांगडा जॉयंट वेंचर केला आनी 70-30 अशी भागीदारी आहा. अगरवाल दोग जाण मेळोन आनी एक ब्रह्मा कॉर्प, हे 3 जाणांची 70% आनी JM टाउनशिपाची 30%ची भागीदारी, अशी ही लिमिटेड लायबिलिटीची पार्टनरशिपाची कंपनी. आनी तेंच्यांनी ही कंपनी डिसेंबरान फॉर्म केली, जानेवारीन एप्लिकेशन घातले, मार्चान तांकां इन प्रिंसिपल एप्रुवल मेळ्ळो. आनी आतां हे जे गॅजेट घातलेले आहा ते म्हटल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल एरिया म्हणून ती एरिया डिमार्केट करून नोटिफाय करपाक, तेका लागून हे गॅजेट जुनाचे. आतां ही जी कंपनी जी तेंच्यांनी फॉर्म केल्लेली आसा ती कंपनीचे कॅपिटल कॉन्ट्रिब्युशन जर आमी पळयत जाल्यार ब्रह्मा कॉर्प LLPन 4,200 रुपया घातला आनी JM टाउनशिपान 1,800 रुपया घालून टोटल 6,000 रुपयाची कॅपिटल कॉन्ट्रिब्युशनाची ही कंपनी. आनी हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक कितें कमीट केला, हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक कमीट केला खंय की आमी जे पेडण्याचे 2 सर्वे नंबर्स आहा 310 आनी 311, जेचे टोटल मेळोन 97,224 स्क्वेअर मिटर्स, 97,224 स्क्वेअर मिटर्स जाग्याच्या बदल्या तुमी आमकां चेंज ऑफ झोन ग्रांट करा आनी आमी तुमकां 50 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट हाडटले आनी 250 जॉब्स क्रिएट करतले. ह्या 2 कारणांक लागून ह्या प्रोजेक्टाक गोंय सरकारान IPBन प्रपोजल ग्रांट केल्लो आहा, परमिशन दिल्लेली आसा. तर आतां सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तांकां उदकाचे रिक्वायरमेंट जे आसा पळय ते 20,000 लिटर प्रत्येक दिसाक लागतले. पेडणेकारांक उदक मेळटा दिसता न्हू, आतां सगळे सुशेगाद चल्ला पेडण्यान, म्हणून आतां थोडे जे जास्त उदक बीन जाता पळय तितूंतले थोडे हांकां 20,000 लिटर दिसाक आमी आतां सरकारा मार्फत ह्या गार्डनांक जे बारीक बारीक जे ताजमहल आसतले, लोक येतले पळोवपाक, तांकां मागीर आमी 20,000 लिटर उदक दिवया. आतां हे पेडण्यान खूब जाल्लेलें आहा न्हू उदक, म्हणून आतां अशे असले प्रोजेक्ट हाडया, 20,000 लिटर उदक दिवया. तशेंच 50 KVAची इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट आसा. आतां नोकऱ्यो 250 जॉब्स ते क्रिएट करतले. आतां जॉब्सांचे मातशें उलया. फाटल्या फावटी आमी उलयल्लेलेच की आतां मोपा एअरपोर्टा वयले जॉब्स, मागीर ते डेल्टिनांक जे प्रपोजल्स दिल्लेले आहा ते जॉब्स, हे सगळे जॉबांचो हिशोब कांय नात तेंचे कडेन. आतां हे जे 250 जॉब्स येतले ते कसले जॉब्स ते पळोवया आमी. तर हे जे जॉब्स आसा तितूंतले खंय सेक्युरिटी 40, हावजकिपींग 30, मेंटेनन्साक 10, आर्टिस्ट एंड परफॉर्मन्साक 70, ऑफ सायट कुकींग 80 आनी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशनाक 20. अशें हे करून 250 जॉब्स क्रिएट करतले आनी इमिजिएटली न्हू 5 वर्साच्या कालावधीन करतले. सो बेजिकली पेडण्याकारांक लागून गोंय गव्हर्मेंटान जे जॉब्स आतां चिंतला की हे आतां गोंयकारांक जॉब्स वचोंक जाय, ते चडशे पळोवपाक गेल्यार सिक्युरिटी, हावजकिपींग आनी रांदपाचे. ही तुमची लायकी गेला पेडणेकारांनो, आनी फक्त पेडण्याचीच गत न्हू, ही अख्ख्या गोंयचीच लायकी अशी करून दिल्लेली आहा सरकारान. म्हाजो प्रश्न, मोविन गुदिन्होचो जर चेड्याच्या जॉबाचो जर प्रश्न आसा
जाल्यार तो ताका सिक्युरिटी गार्ड करतलो, हावसकिपींग करतलो, काय असले प्रोजेक्ट्सांक कूक म्हणून रांदपी म्हणून दवरतलो. आपल्या भुरग्यांक व्हडले व्हडले प्लॅन्स आनी लोकांच्या भुरग्यांक असले सेक्युरिटी आनी हावसकिपिंगाची कामां. पूण लोकांनी विचार करूंक जाय, पेडणेकारांनी गोंयकारांनी विचार करूंक जाय की तुमच्या भुरग्यांक तुमकां स्वताक हावसकिपींग, सिक्युरिटी, हावसकिपींग म्हटल्यार खबर आहा न्हू तुमकां, साफ सफाई करपाक जे कर्मचारी आसता पळय ते तसली जॉब्स तुमकां जे गोंयकार करपाक पळयना म्हणून हीच सरकार सांगता. आनी हे जॉब्स खंय आतां ते गोंयकारांक लागून हाडला. ही जॉब्साची परिस्थिती सद्याक IPBच्या अंडर प्रोजेक्ट एप्रुवल जाला तेंची. तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमान एक प्रश्न घातलेलो एसेंब्लीन की कितले प्रोजेक्ट्स एप्रूव जाला आनी कितले जॉब्स अजून पर्यंत IPBच्यान तयार जाला. सरकारान तांकां आंकडो सांगलो 75 खंय इंडस्ट्रियल स्टेटान इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एप्रुवल केला आनी सुमारे 15,000 जॉब्स क्रिएट जाला. पूण IPB कडेन डेटा ना. IPB सांगता IPB does not maintain the details of name, address, age, qualification, designation of the persons employed, their date of appointment and current status of the job. म्हटल्यार IPBक ते सांगतात की आमी न्हू 250 जॉब्स दितले, परमिशन बांदली, म्हटल्यार प्रोजेक्ट जालो तेंचो, काय मागीर थंय जॉब दिला काय ना ते IPBक पडलेले ना. ते मागीर गोंयकारांनी पळोवन घेवपाचे की आमी परवानग्यो दिवपाचें काम केलें, आमी कितें घेवपाचें आसलेलें ते घेतले, आतां जॉब मेळ्ळा, इन्व्हेस्टमेंट येयला काय ना ते गोंयकारांनी पळोवपाचें. ते आमकां विचारूं नाकात तुमी. आतां हो प्रोजेक्ट म्हटल्यार जागो, बेजिकली जागो कोणाचो आसा तेजे पयलीं मातशें आमी प्रोजेक्ट स्कोरिंगाक येवया की प्रोजेक्ट स्कोरिंगाक आनी IPBचो चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन, IPBचो चेअरमॅन मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत आनी वायस चेअरमॅन मोविन गुदिनो, इंडस्ट्री मिनिस्टर, तेंच्यांनी न्हू स्कोरिंग चॅकलिस्ट केली. ते स्कोरिंग चॅकलिस्टान फायनान्शियल हिस्ट्री कंपनीची कितें आहा तें पडलेलें ना आमकां, तें आमी पळयना. फायनान्शियल प्रोजेक्शन्स ते आमकां लागना. एक्झिस्टींग गोवन इकोसिस्टम ते नॉट एप्लिकेबल, आमकां लागत ना ते. लँड रिक्वायरमेंट नॉट एप्लिकेबल, तो आपलो जागो घेवन येयल्लो आहा न्हू, तांकां फक्त लँड यूज चेंज करून दिवपाक जाय. आनी इकॉनॉमिकल पोटेन्शियल 50 कोटी घालतले ते. आतां ही 100,000ची कंपनी कॅपिटल कॉन्ट्रिब्युशनाची 50 कोटी घालतले म्हणून सरकाराक सांगला आनी ते आयकून सरकारान तांकां परवानगी दिला. म्हणून टोटल स्कोर खंय तेंचो 50% जालो. पळय चार्ट आहा घातला पळय, पळोवन घ्या. अशें आमचें सरकार काम करता. पूण ही सरकार काम करता काय आनीक कोण काम करता तें पळोवया आतां. ही जी JM टावनशिपाची जी फाटल्या फावटी जे सांगलेले की मोविन गुदिनोचो भाव ब्रोकर म्हणून जावन तेणी ती जागे विकलेले म्हणून तेन्ना 2007 तेजो अभय आमकां आतां डेटाच मेळ्ळो आसा. ब्रोकर म्हणून खंय तेणी JM टावनशिपाचो ऑथरायज सिग्नेटरी म्हणून सायन मारला सेल डिडांचेर, ऑथरायज सिग्नेटरी म्हणून. तुमकां एक बारीकसो प्रश्न बेजिकली विचार करपा सारको. तुमी आमच्या घरांतले जर भाव म्हणा, व्हडलो भाव म्हणा किंवा बाबा म्हणा, बापूय म्हणा, आमकां मातशी एक ऑथॉरिटी दिया, आपल्याक एक काम करपाक जाय म्हटल्यार ते दितात, सोंपेपणी मेळना न्हू. पूण विल्सन गुदिनोक JM टावनशिपाचे वेव्हार करपाक ऑथॉरिटी दिली जयदेव मोदीन. कित्याक दिली आसतली? विश्वासाचो मनीस न्हू. विश्वास कसो येयलो? इरमाव मिनिस्टर न्हू. मोविन गुदिनोचो भाव म्हणून ताका ऑथॉरिटी मेळ्ळी न्हू ही. आनी आतां भावाचें कर्तव्य तो पाळटा. हो IPBचो एप्रुवल मोविन गुदिनोच्या घरा कडेन बसोन जाल्लो आसा. दोगांय भावांनी मेळोन आपूण तेन्ना तांकां इन्व्हेस्टमेंट करपाक लायले, तेंच्यांनी जागे घेवन दवरलेले आहा, ते पडींग पडलेले आहा, तांकां काय थंयच्यान रेव्हेन्यू येयना. म्हणून तूं आतां IPBचो वायस चेअरमॅन आसा न्हू, मातशे तेंचे जागे आतां युटिलायझेशनाक घालया म्हणून अशें डिस्कशन जावन मोविन गुदिनोच्या घरा कडेन प्रपोजल डिस्कस जालें, एप्रुवल जाला. आनी आमचो मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत IPBचो चेअरमॅन जावन रब्बर स्टॅम्प हो चिक्को मर्तब केलो दिसता, कांयच विचार नासतना. कंपनीक हिस्ट्री ना, कंपनीचें पोटेन्शियल तुमी पळयना, बॅलन्स शीट तुमी पळयना, आनी तो 50 कोटीचो आपूण इन्व्हेस्टमेंट करतलो म्हणून सांगता आनी 250 जॉब दितलो म्हणून सांगता. हेजे वयल्यान तुमी तांकां एप्रुवल ग्रांट करता. हे कोण जर अक्कल आसलेलो मनीस काय करचलो ना.
हेजो अर्थ मोविन गुदिनोन प्रमोद सावंताक मुर्खान काडला किंवा प्रमोद सावंताक काय पडलेले ना, आपले कितें मेळटा तें घेवया आनी उगी रावया, कोणाक कितें पडलेलें आहा असो हिशोब हो. तर पेडणेकारांनी आतां विचार करचो गरज आसा की तुमकां 250 जॉब दितले, चडशे रांदपाचे, सेक्युरिटी आनी हावजकिपींग. 50 कोटीच्या नांवान तुमचे 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जो बफर झोनान पडटा, कमांड एरियान आसा तो आसात, प्लस तुमचो गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टमाच्या बफर झोनान पडटा पळय, तो जागो हे हडप करपाचे आतां हितून आसा, तावडेन आसा. तर तुम्ही आता विचार करपाची गरज आहा तुमकां आनीक कितले प्रोजेक्ट्स जाय, जे प्रोजेक्ट तुमकां नोकऱ्यो दितले म्हणून कमिटमेंट करून हाडटात हांगासर. तुमचे उदक 20,000 लिटर दिसाक खातले हे. 250 जॉब तुमचे काय पेडण्याचे लोक करूंक पावचे ना, आनीक भायले लोक हाडटले हे. आनी तुमचो अस्तित्व खंय उरतलो आनी तुमचे उदकाचे, लायटीचे प्रश्न आनी हेंचे कडल्यान गार्बेज क्रिएट जातली ते तुमकां मागीर खावपाक. तर विचार करा. आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जितले जाण आसा न्हू तांकां घरा कडेन वचून विचारा, तुमकां खबर आहा हो प्रोजेक्ट कितें तो, तुमचे विचार कितें, तुमचें मत कितें, आनी तो जर ह्या प्रोजेक्टाच्या फेवरान आसा जाल्यार ताका तेजी जागा दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा अशें तुमी ठरया. विचार करा. म्हायती दिवपाचें काम आमचें, काम करपाचें काम तुमचें. देव बरें करूं.